हांव सध्या आसा चिमला रोडार. वो रोड वयरच्यान मिलिटरी कॅम्पान वयता कुडका पावता आनी सकयल आसा तो ताका सकयल चिमलाचो मेन रोड वॉर्ड नंबर 10 पडटा. वा गांवांत किल्लावाडा वॉर्डान पडटा. तुम्ही पयला आसतले एक इन्सिडंट जाल्लो 2-3 विका पयलीं चिमलान, जी चिमला पंचायती नेग्लिजन्साक लागून एक लायटीचो खांबो आनी झाड पडून एक फॅमिलीचेर मेजर इंजरीज जाल्ली. सो तसोच आमी आतां एक दाखोवपाक सोदता तुमकां की वो मेन रोड आसा. वो मेन रोड आसा चिमलाचो. थंयसर वो लायटीचो खांबो इतलो बँड जाल्लो आसा आनी तेज्यो वायरी पळोवंक शकता. फुडें दाखय तेजे वायरी पळोवंक शकता तुमी कितले सकयल पावला ते आनी हेजी कंडिशन पळोवंक शकता. ताका ओवरलोड कितलो जाला तो वर दाखय. सो वॉर्ड नंबर 10 गांवांत किल्लावाडान पडटा. हे सकयलूच पंचायती ह्या वॉर्डाचे पंचायतीचे घर आसा. तेजे बेगीनचे बेगीन पंचायती सरपंच तांकां कोण मनीस मेळटा ते सांगून हे सगळें सारकें करून घेवपाचें. कित्याक हो मेन रोड आसा. लोक हांगा खुबशे लोक येता रातचे लायटी सारक्यो नासता हांगसर. सो केन्नाय हो खांबो जो बँड जाल्लो आसा इतलो तेका ओवरलोड जाल्लो आसा. कित्याक हांगा आनी तुम्ही पळोवंक शकता की झाडां बिडां कांयच कापलेली ना. त्याच खातीर ही जी पंचायतीक सांगता की बेगीनच्या बेगीन हे तेंच्यांनी रिजॉल्व करून घेवपाचें. आनी जो पंच आसा ताकाय सांगता की तुजेर आमी ऑलरेडी कंप्लेंट्स आनी RTI घातलेलीच आहा की 4.5 वर्सां कितें काम केलां तें. सो हेवूय काम आमी मेन्शन तुका एक दिता बेगीनच्या बेगीन करून डिस्क्वॉलिफिकेशन आनी कितें कितें आमी तुवें घालपाचेंच आसा. सो मातशें लायटीचे खांब्याचें मातशें बेगीनच्या बेगीन करून घे.